काल सकाळी मडगांव म्युन्सिपालिटीचे डेली वेजीस जे गार्बेज कलेक्शन वर्कर आसात ते स्ट्रायकार गेल्ले आनी ताका लागून खूब कडेन शहरात गार्बेज जी आसा ती कलेक्ट करनासतना उरली। ताजे नंतर तांची वाटाघाटी जाली, कारण हे स्ट्रायकार वचपाचें कारण म्हणजे तांकां जे वर्क ऑर्डर दिवपाक आशिल्ली ती दिली नाशिल्ली। 2 तारखेक तांची वर्क ऑर्डर काबार जाताली आनी तांकां फ्रेश वर्क ऑर्डर आसा ती दिली नाशिल्ली मडगांव म्युन्सिपालिटीन। सो तांणी कालच्यान स्ट्रायकार वचपाचो निर्णय घेतलो। ताजे नंतर चेअरपर्सन सीओन तांकां एश्युरन्स दिलें की तुमकां नवी वर्क ऑर्डर जी आसा ही दोन दिसांनी तुमकां दितले। आनी आज सकाळी तांणी आपलें काम रिज्यूम केल्लें आसा। जवळ जवळ 60 वर्कर डेली वेजीस जे आसात तांणी गार्बेज कलेक्शनाचें काम रिज्यूम केल्लें आसा। पूण दुसरे वटेन जे आसात ते 12 वर्कर जे हायकोर्टान गेल्ले तांकां फिक्स करपा लागून आनी तांकां हायकोर्टान फिक्स करचें म्हूण ऑर्डर दिल्ली। हे वर्कर अजून कामाक रिज्यूम जालना, कारण फाटले 3 म्हयने जाले तांकां हायकोर्टान ऑर्डर दिवन सुद्दां म्युन्सिपालिटीन अजून पर्यंत तांकां जी फिक्स करपाची जी ऑर्डर आसा ती दिली ना, म्हणून ते अजून कामाक रिज्यूम जाले ना। सद्याक बरी गजाल म्हणजे 60 वर्कर जे स्ट्रायकार गेल्ले ते रिज्यूम जाल्ले आसात आनी गार्बेज कलेक्शन परतें स्टार्ट जाल्लें आसा। म्हणटच टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव करून वतां।